Audio Jungle. नमस्कार, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. खूप बरें दिसता म्हाका की तुम्ही सगळ्यांनी मिळून गावान एक ग्रुप चालू केला. सो तुमच्या ग्रुपाचे नाव कितें? आमच्या ग्रुपाचे नाव तुळशी माता. आम्ही 2005 सालान ग्रुप तयार केला. 2-3 ग्रुप आमचे जॉईन जाऊन आम्ही कॅन्सल केले आणि आता आम्ही परत गेल्या वर्षापासून स्टार्ट केला तुळशी माता ग्रुप. हेतून आम्ही 20 जण सदस्य आहात. 20 जणांचो सदस्य आहात. हितून आम्ही 5-6 जणां ऑर्डरी करता, कुकिंग करता, कोणाचे बर्थडे करता, कोणाचे बर्थडे आहा जाल्यार बर्थड्यांक वयता आमी, हळदीक वयता, लग्नाक वयता, ऑर्डरी करपाक जेवणाचे ओके. कुकिंग. तुम्ही कितें कितें आयटम्स करता? आम्ही आयटम व्हेज करता, नॉन व्हेज करता. तुका जाय कितें ते तशें करून दिता आमी, तुका जाय तशी. ओके, म्हणजे पुलाव जालो. पुलाव करता, कोबी मंचुरियन करता आणि कितें कितें आहा पळय चलता हे आता ते सगळे आमच्याकडे आहा करता आमी. ओके. तुमकां जाय आता दिवाळी लागीं येयल्ली आसा, सो दिवाळीक तुमचे कितें आयटम्स आसात? दिवाळीक आमी आयटम आता ग्रुपान 5-6 जणां मेळून आमी तयारी केली. खोबरो मारले. आम्ही दिवाळीक कितें काय करूया तर आम्ही चिवडो करूया, दिवाळेचो फराळ करूया. तर फराळ करपाक कितें जाय काय जाय तर आमकां पयशे जाय पडटले. पयशे जाय जाल्यार आमी ठरयलां की पयशे आमी आमचे काडुया आणि सामान हाडुया आणि आमी फराळ करूया. शॉपार आम्ही शॉपार गेलो, सामान हाडले, चकऱ्यो केले, लाडू नाचण्याचे लाडू केले, गव्हाचे लाडू केले, रव्याचे लाडू केले, शंकरपाळी केली, चिवडो केलो. अशें करून आमी आता दिवाळे मेरेन नेवरे करतली. कितें कोणाक अशें फळार लागता तसो सगळो करतलो आमी. ओके, म्हणजे तुम्ही ऑर्डरूय घेता आणि अशें तुम्ही करून दवरलाय विकता. करूनय घालता. ओके. सो तुमच्या ग्रुपाक कितली वर्सां जाली? आमच्या ग्रुपाक आता 2005 सालान आमी सुरू केले ग्रुप. फुगडी घातली, भजन केले, घुमटा वाजयली आणि आता लास्ट आमी जाणतो वय जालो न्हू आमचो, तेव्हा आमी कुकिंग ऑर्डरी घेता. घुमटाची आरती, सो तुम्ही बायला घुमट घुमटा वाजयताली? वाजयताली, फुगडी घालताली, दिंडी घातली, सगळें केलें आणि लास्ट आमी आता हे कुकिंग धरले. घुमटाचे जे ट्रेडिशन आसा पळय ते आता सामके हे जाला. सो तुम्ही केन्नाच्यान चालू आमी केले? केले पळय ती 2008 किंवा 9 हे वर्सा. ओके. सो तुम्ही कॉम्पिटिशनाक बी वयताली? हो, कॉम्पिटिशनाक बी गेल्ली, पण प्रायज केन्ना मेळोंक ना. फुगड्याक आमकां भरपूर प्रायजां मेळ्ळी. ते प्राइज मेळप ते डिफरंट आसता. वचून एक आपली उमेद भागप ते फुगडे एक भरपूर डिफरंट. सगळे अख्ख्या गोव्या ओल गोवा भोवली आमी फुगडे घालपाक. दिंड्यो गेले ओल गोवा सबन अख्ख्या हेका. आणि भजनाक चड वचोंक ना, पूण आमी ती सुद्दां प्रॅक्टीस केली. सो तुमकां खंयच्यान प्रेरणा येयली की हो ग्रुप चालू करचो कसो? आमच्या शेजाराक बालवाडी आसली. ते बालवाडीन एक बाई आसली आमचीच शेजारी. ती आमच्या मामलेदार ऑफिसान एक शांती मॅडम म्हणून आसली 2004 किंवा 5 सालान. तेव्हा आमकां ग्रुपाक ती 25 रुपया दी एकट्या मनशाक. तुम्ही बिझनेस करा, धंदो करा. 25 रुपया? 25 रुपया. 350 रुपया अख्ख्या ग्रुपाक मेळत आमकां. आणि थंयसूर आमी सुरवात केली थोड्या वर्सां. आमी काय करूया दिवाळेक असोच फळार करूया आणि सगळी मेळून केलो आमी. पण तेव्हा आमकां काय फायदो जालो ना. ते 350 रुपया पावताले? ते सामान हाडपाकूच वयतले? सामानाक पावताले तेन्ना सवय आसली. आणि ते मागीर आमी ते कॅन्सल केले, म्हणजे आमकां ते परवडनान जाले. हय, कित्याक 350 म्हणल्यार खूप कमी जाले. आमी ते मागीर सांडले. ते सांडले, 2 वर्सां गॅप घातली. बाई म्हणागली, ही एक आमची बाई असली ती म्हणागली तुम्ही आता म्हणाली सगळ्या बायलांक फुडें करा आणि ग्रुप करा. ग्रुप करा तर झाला. आम्ही ती सगळी बायला वाड्या गेलो, सगळ्यांच्या घराघरांनी गेलो. माझी एक नणन असली त्यांच्याकडे सगळ्यांकडे गेलो आम्ही तो ग्रुप करपाक. पहिली 30 जणां वाड्यावयली म्हणजे गावातली आमची 30 लोकां आमच्या फुड्यान रेडी झाली आणि 30 लोकांचो ग्रुप केलो आम्ही. त्या ग्रुपार आमकां पाणी अडवा, पाणी जिरवा,
अशी एक स्कीम इली. तेव्हा आम्ही काय केला, ती पंचायती अंडर ते आम्ही म्हाका आता याद ना कितके तरी ग्रुपाक पैसे मेळत, हम्म. ती उगडास ना, पण ती आम्ही ह्या घेतली हय आता तुम्ही म्हणता की त्याचो 30 फायदो बायलांक वचून तुम्ही लागीं केले, सो लागीं. तेन्ना तुमकां कितें प्रॉब्लेम्स येयले? रोकडी मेळ्ळी 30 बायलां की टायम लागलो? तशी मेळ्ळी म्हणजे सगळी ह्याची असली न्हू. हा, ओके, म्हणजे रेडी झाली रेडी रोकडी. झाली. रेडी झाली मग आम्ही ते पाणी अडवा, पाणी जिरवा ते स्ट्रीम ह्या येयली तेव्हा आम्ही काय केला, आमकां ते 3 ग्रुपांक पैसे येयले. एका ग्रुपाक जायना जाले. अगं पंचायती सांगूंक लागली तुम्ही 10-10, 12 जणांचो योग्य ग्रुप करा. पंचायतीन बोलले आमकां. आम्ही झालो रेडी झालो. 12-12 जणांचो ग्रुप केलो. म्हणजे आनीक 2 एक्स्ट्रा घेतली, जास्त घेतली. 12-12 जणां झालो. आणि ती हे दगड हाडले, बंधारे घातले. ग्रुप 3 केले. 3 ग्रुपांक पैसे मेळ्ळे, पण ते एकीकडे करून आम्ही गावात बंधारे घातले. पाणी आडाळला. हा. असा केला. आणि ते मागे ह्या गेली न्हू, ती 5-6-7 सालां. ती ह्या गेली. ते बंधाऱ्याचे हा सोपतकने स्कीम आम्ही गेली. फुगडी हाडायली. हा. फुगडी हाडायली. फुगडेचे केलो ग्रुप आमचे. आम्ही बायलां फुडें सरलो 10-12 जाणां. फुगडी केली. फुगडी केली मागे भजन केला. भजन केला ती प्रॅक्टिस थोडे दीस केली. घुमटा वाजयली 8 किंवा 9 सालां. हय, तर तुमकां शिकोवपाक कोण येतालो? आमकां फुगडी शिकोवपाक एक आकाटकर सर म्हणून विनायक फडके माशेलांसून आसले, आखाड्यासून. आणि दिंडेक आमकां आणि घुमटा अशोक मापारी तेची ह्या मेळ्ळो आमकां सहवास. तेणी शिकयली आमकां घुमटा आणि दिंडी. आणि मागीर आम्ही काय वर्सां फुगडी केली. खूप 2-4 वर्सां फुगडी घेतली. आणि मागे काय तरी वयस्थ झालं आणि आम्ही ती थांबयली. आणि आता कुकिंगचो आम्ही ह्या धरलो. माझे नाव शीतल शिवा कानोळकर. आणि आज 5 साला मेरेन सुरुवात केला ग्रुप, तर अजूनपर्यंत माझा ग्रुप चालता. अजून मेरेन आसा असा ग्रुप हा. तुम्ही काय उलयत ना, सो आता तुमकां दिता हांव मायक. सांगता. सो तुम्ही हो ग्रुप चालू केलो न्ही, तेन्ना तुमकां घरांतल्यान सपोर्ट आसलेलो की ग्रुपान जॉईन जावपाक? हय आसलेलो. तुमकां कितें डिफिकल्टीज येयली ग्रुप जॉईन जाताना? कांयच ना. ओके, सो तुम्ही या ग्रुपाची तुम्ही अध्यक्ष? ओके. फुगडीच्या कला जी फुगडी घालताली तितून तुम्ही अध्यक्ष आसले. ओके. सो आता तुम्ही हे जे कुकिंग बिकिंग करता, सो तुमकां तेजो गांवांतल्यान चड प्रतिसाद मेळटा की गांवा भायर बी वयता तुमी? गांवा भायर मेळटा, गांवांनी थोडे घेता, पूण गांवा भायर चड. चड आसता. ओके, सो तेन्ना तुमकां कितें डिफिकल्टीज बी येता की गांवा भायर वचपाक किंवा लेट जाता, मागीर तुमचें कशें आसता? ना, आमी हांगाच्यान कोण अशें फोन बी करून मागीर सांगता, मागीर येवन ते घेवन वयता. गाडी येता. हा, ओके, तुमकां येवन व्हरता आनी पावयता. ओके, बरें. सो आता घरान तुमकां भुरगीं आसतली, घरांतली कामां आसतली, सो घरांतली कामां आनी हांगा येवन तुमी कुकिंग करता पळय, ते तुमी दोनूय कशें सांबाळटा? आमचे ते आम्ही सांबाळटा. कशे आमचे घरातले पयलीं करता आनी मागीर हांगा जायते भुरग्यांक गांवाक जायते गांवाक आम्ही जेवणाची सोय करता आनी आमी भायर सरता. सकाळच्या 5 सुद्धा भायर सरता, पूण तेंचे जेवण देवाची पुजा केल्या आम्ही भायर सरना. हो, सो तुमकां आता तो बॅलन्स बसलेलो आसता. सवय जाल्ली आमकां. तुका दनपारां जेवण जाय जाल्यार आमी 5 भायर सरता, सांजचे जाय जाल्यार 10 भायर सरता. हा, तशें. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसलो हे ग्रुपाक? तुमकां कित्याक जॉईन जाव कशें दिसलें? आमी मेन आमचे शीतल कानोळकर तेणी आमकां फुडें काडले. ती म्हणूंक लागली आमकां केन्ना जाय जाल्यार आमकां पयशे मेळनासले. चडशे आमचे घोव भायर कामाक वयताले आनी आमकां केन्ना कितें गरजेक पयशे जाल्यार मेळनासले. मागीर ती शीतल कानोळकर आसा पळय, ती म्हणूंक लागली आमी अशी पयशांक हें करता. म्हणजे घोवा कडेन मागचें पडटा प्रत्येक गजालीक, म्हणजे म्हाका पयशे दी, कितें जाय जाल्यार घेवपाक मेळटा. आमकां आवडनासले. कितें तरी आमी घरा कडेन आसा रावून हा आमी कितें तरी एक करया, ती म्हणून आमकां फुडें काडली. फुडें.
ही चडशी मेन आमकां कुकिंगाक व्हरता दोगां ही मेन आसा. कितें ऑर्डर येयले ती आमकां सांगतो अमके दीस ऑर्डर आहा घेवया मुगो या मुगो आमी म्हणटा या. सो घरातल्यान तुमकां सपोर्ट आसा की वर्क्स किंवा कितें आसता घरा कडले बायला कडेन 4 पयशे आसूंकूच जाय कितें तरी आपले मोठो भितर आमी कितें घेतो जाल्यार सदीन आमी तेंच्या कडेन मिस्टरा कडेन मागूंक शकना. ती म्हणटले तुमी कितें तरी करा मुगो अशें म्हणूंक जायना म्हणून आमी कितें तरी बायलांनी ठरयलें आमी कुकिंगाक वचया. आतां दिवाळी येयले कितें तरी खावपाक कितें करया भायरचे हाडटा न्हू भायर शॉपा वयले म्हणून आमी घरा कडेन करया आनी आमचे करून आमी लोकां कडेन पावुया अशें म्हणून आमचे विचार. आतां शीतल कानोळकरागेर आमी करता सो तेंचो तुमकां चड हेल्प आसता सगळो जागो सगळे ती प्रोवाइड करता. चडशी दोगां आसा ती मातशी फुडें सरता ती मातशी सुबेज जाणा जाल्ली आहा तेंच्या कडल्यान आमकां मातशें शिकूंक गावता. ओके सो घरातले काम आणि हे तुम्ही कशी बॅलन्स करता. आतां आमचे कडेन 4 रुपया येवंक जाय जाल्यार आमकां मातशें बॅलन्स करचें पडटा घरा कडेन मागीर भायर वयचें पडटलें आमकां कितें जाय म्हणून ती वयतात न्हू आमी घरा कडले पयलीं कामां करता आमचे सगळे भुरग्यांक आमच्या मिस्टरांक सगळ्यांक सांगता आमी फाल्यां वयता आमी आयज बेगीन उठून करता. ती म्हणटा करा तुमकां जाय न्हू तुमी चला आमचें कांय ना चेडो आसा भुरगीं सांगता घोव सांगता आमी वयता. म्हणजे तुमकां एक असो फुल सपोर्ट आसा की चल वर्क करा. बरोबर. ती तुमकां कित्याक दिसले की ग्रुप जॉईन जावचो कसो. सगळी सल्ल्यान दिसले म्हाका तेंच्या वांगडा जॉईन जावपाक. तुमकां ग्रुप जॉईन जाताना कितें डिफिकल्टीज आयल्यो. तशें कांय ना म्हणजे सपोर्ट आसलो घरांत. सो तुम्ही कशी बॅलन्स करता घरातले काम आणि हे काम. घरातले काम आता करचेच पडटा न्हू भायले काम आहा कोणी भायर सरचें पडटा. सो आता तुम्ही रांदपाक वयता भायर सो थंय तुमकां लोक तुमच्या जेवणाची तोखणाय करता. सो तुमच्या घरान आता तुम्ही केन्ना रांदता सो तुमकां तुमचो घोव किंवा भुरगीं म्हणटा की मम्मी आयज जेवण बरें जाला किंवा घोव म्हणटा की आयज जेवण बरें जाला अशें तुमकां घरातल्यान एप्रिसिएशन मेळटा. आमकां घरांतल्यानय सपोर्ट मेळटा पण आयज कितें केलें आयज मम्मी पुलाव बरो जालो कडी आयज बरी जाली नुस्त्याची अशें भुरगे म्हणटात. भायरय आमची तोखणाय करतात आनी घरानूय करतात तोखणाय केन्नाय तरी मातशें जास्त उरप कांय फाटी फुडें जाल्यार म्हणटात ते आयज बरें जालना अशें सांगतात. प्रत्येक दिसा सेमूच आसूं शकना न्ही. सो आता एक भायर जे सगळे सामान भायरूय मेळटा चकली जाली शंकरपाळी जाली लाडू जाली तर आजकाल न्ही एडल्ट्रेशन खूप चालू आसा म्हणजे मिलावटी जे खाण आसा पळय ते खूप मेळटा. सो हाचेर तुमचो विचार कितें की लोकांनी कशे बदल हाडचो हेचेर. आता लोकांनी कशें ठरोवपाक जाय हे भायले हाडटा ते कोण मुसलमान आसता क्रिश्चन आसता आनी कितें आसता सगळे आसता ते किचनान आसता तेंचे किचन कितें पळयतलो पळय सारकें ना उलट ते तेंचो घाम गळटा तुकी पडटा अशें. पण हे लोकांनी जास्त करून आमच्या गोंयकारांनी ते चिंतूंक जाय हे बाबा घरगुती जेवण खाण बरें काय भायले खाण बरें. तेका आसता कॅमिकल घालता बरें टेस्टी करता पण घरचें खाण पळोवपाक जाय अशें आमचे विचार. तुम्ही कितें ह्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा. आमकां जास्ती गोंयकाराचे बायलां कडेन कितें करचें व्हरचें आमकां मातशें हेल्प जातलें सपोर्ट जातले पयशे बद्दल आमी तेंचे आरोग्य बघून आमी घरा कडले घरगुती करून तेंचे मेरेन पावयता इतके आमचे प्रयत्न चालू आसा. की तुमकां कितें दिसता ह्या विशयाचेर की कितें करचें. हेचेर आतां आमकां मार्केट ना आमी करता ते कोणी घेवपाचें मार्केट ना सारकें करता भायले लोक सारकें करीत. तर तुम्ही आता हे प्रोडक्ट्स केला पळय तेचे तुम्ही मार्केटिंग कशें करता लोकां मेरेन कशें पावयता. आमी कितें करता आमी एकांतात सांगता म्हणजे तुमचे फक्त तोंडान हे जाता. ओके सो फुडें कितें विचार आसा तुमचो की कशें तुमी वाडयतली कितें चिंतला मार्केटिंग. मार्केटिंग म्हणजे अशी चतुर्थीक नेवरे करता आमी ते कोणी ऑर्डर दिले जाल्यार ते करून दिता तेचे परत आमचे दिवपाक इकपाकय आसात आमचे कडेन पण आमी हे मार्केट ना आमकां
सो माझे एक सजेशन आसा तुमकां की तुमच्या घरान पळय मोबायल सगळीच यूज करता आसतली, सो तुम्ही व्हॉट्सएपार स्टेटस घालू शकता किंवा फेसबुक आसा, फेसबुकाचेर न्ही खूब ग्रुप्स आसता लोकल फॉर लोकल्स किंवा आनी खुबशे ग्रुप आसा जितून तुम्ही एडवर्टायज करू शकता. सो बरे तुमचे पॅकेट दवरप, ताजे फोटो काडप आनी घालप, तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर घालप, ग्रुपाचें नाव घालप आनी तुम्ही घालू शकता. सो तशें तुमचे आता कशें तोंडान सांगप म्हणजे तुम्ही थोड्या लोकांकडे पावतली, जेन्ना ग्रुपार बी फेसबुकार किंवा इंस्टाग्रामार घालता पळय तेन्ना आजकाल चड लोक पळयता.